देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुआंवाचे पयले चिटी वेलें घेतलां आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. देवान आमचो मोग केलो, आमी मोग करुया. जुआंवाची पयली चीट आवेसपूर 4 वोळ 19. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू. आमचो क्रिस्ती धर्म दोन संबंदाचो धर्म. एक आमचो देवा थंय संबंद आनी दुसरो आमचो पेल्या थंय संबंद. खरेंच क्रिस्तांव धर्माक वन वे ट्राफिक म्हूण समजल्यार आमी चुकता. आमी देवाचोच मोग केल्यार पावना. भाग्यवंत जुआंव आपले पयले चिटीर म्हणटा, जो दिसती पडटा त्या भावाचो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसती पडना त्या देवाचो मोग तो करतलो कसो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू नाजारेताक आयलो. देवस्थानांत वचून पवित्र आत्म्याच्या बळान तो अशें परगट करता. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक देवान म्हाका धाडला. ह्या जेजूच्या उतरांनी आमकां पळोवंक मेळटा जेजू आपलें सगळें जिवीत दुसऱ्यांक बरें करतल्या कोरण्यांनी भरलेलें जिवीत म्हूण सांगोन दिता. भाग्यवंत आगोस्तीन मोगा वयर अशें बरयता, मोगाक 2 हात आसात दुसऱ्यांक आदार दिवंक. मोगाक 2 पांय आसात गोरिबां कडेन चलून वचूंक. मोगाक 2 दोळे आसात दुसऱ्यांचें किरकोळपण पळोवंक. मोगाक 2 कान आसात दुसऱ्यांचे सुस्कार आनी दूख आयकूंक. जेजूची शिकवण आयकून आनी ताच्या जिविताची देख घेवन नीज क्रिस्तांवां जावंक वावरुया. आमचे हात पांय दोळे कान वापरून दुसऱ्यांचो मोग करुया. मोगाच्यो कोरण्यो करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान देवाचो मोग तसोच आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक शिकयला. पवित्र आत्म्याच्या बळान मोगाची मनशां जावंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.